दीस बुधवार, मार्चाची 12 तारीख 2025. पहिले वाचप जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 3 ओळ 1 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच, आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नास जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासनावयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरान बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्माण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागो नासलेलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा, एकादा वेळा देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत, आनी अशें आमचो नास जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणें आपले वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें. आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 51, 3-4, 12-13 आनी 18-19. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज, सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा, म्हजी काकूत कर. भोव कणवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज, सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक धड मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरिनाका. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज, सर्वेस्परा तूं इन्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव ती भेटयतों. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मनवता तें बलिदानच एक खालतें काळीज. दुखेस्त आनी खालतें काळीज, सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज, सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटयेया, कित्याक हांव सगळूंच भळो आनी काकुळदार. सर्वेस्पराक जय जय.
शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 ओळ 29 तावन 32 पर्यंत. आपले भोंवतणी लोकांचो मोसडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नसटी संतत ती खुणा मागता. जाय की योना प्रवाद्याचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळाशिना. जशे योना प्रवादी निनेवेकारांक एक खुणो जाल्लो, तशे मनशापुती जातलो एक खुणा हे संततेक. जरतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सोवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सालमांवची जाणवयाची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयण करून ती आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जरतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतते सोवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाची शिकवणूक आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदलली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू क्रिस्ताचे येणे ह्या संवसारी जाले एका विशेष उद्देशाक लागून. तो उद्देश अख्ख्या मनशाकुळाची सडवण. पातकाच्या अंधकारांतावन देवाच्या उजवाडा तेवशी वाट दाखोवंक, मरण आनी नासाचे भिरांतेतावन सुटका दिवन सासनीक जिविताच्या सुखाक आमी फावो जावंक. देव आपल्या भुरग्यांचो नास खंडीत आशेना. देखून आमी नासाचे वाटेर समकताना तो आमकां सत्राय दिता. प्रवादी जोनाची उतरां देवानंद दिवची सत्राय. ही सत्राय लोक मांदून घेता, जिणे परिवर्तन हाडटा आनी देवाक लागीं जाता. आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडच्या मरिफात देवान भोव व्हड खूण दाखयले. खूण मोगाचे, खूण सत्राय दिवचे. पूण देव पुताक आयकूंक, ताची जिणी आमची करूंक, ताचे उपादेश पाळूंक आमी कित्याक फाटीं सरता? जोना आनी सर्व प्रवाद्यां प्रास वर्तो जेजू क्रिस्त आनी तोस्सू देवाचे नीज उतर मनीस जाल्लो. ताच्या उतराचेर आमचे जिवीत बांदून हाडया आनी अशें आमची पावलां जिविताच्या आनी उजवाडाच्या शेवटाक खरेपणी पावतली.